जस्ट इमॅजिन. ब्रेका उपरांत तुमचे स्वागत इश्टानो. आदलो गृहमंत्री पयलींचो फॉर्मर होम मिनिस्टर रवी नायक तो लायफान अशे 2 फावटी शॉकात जाला. लायफान ताका 2 फावटी शॉक बसल्या. एकदां अशें तेजे धावेचो रिपोर्टान तेज्या चल्याचें नांव ना हें पळोवन, आनी दुसऱ्या फावटी जो आउट्स कमिटीचो जो रिपोर्ट आसा तितून आपल्या चल्याचें नांव आसा हें पळोवन. आदलो गृहमंत्री आमचो फॉर्मर होम मिनिस्टर रवी नायक खूब दीस जाले तेजो फेस पळोवंक ना. पण त्या दिसा तेजो हांवें फेसबुकार फेस पळयलो. कित्याक रवी नायकान फेसबुकार आतां ग्रँड एंट्री केल्या, डेब्यूट केला. तुमकां खबर आहा रवी नायक बारीक सुद्दां कितें गजाल करपाचो आहा, खंय अशें पत्रे सुद्दां घालपाचें, नाल्ल फोडपाचें, तो प्रेसाक सांगता. हांगा तर ताणें फेसबुकार पदार्पण केलां. त्या दिसा तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली सांगपाक की आपूण आतां फेसबुकार येयला आनी आपूण कितें कितें करपाचो तें. रवी नायक रवी बाब कशा आहा? खूब दिसांनी फेसबुकार तुमचो फेस पळयल्लो. तुमचो तो फेसबुकार येवपाचो निर्णय तुमी इतलो लेट कित्याक घेतलो? तुमी खंय एकाच दिसान 400 फोंडेकारांक फ्रेंड रिक्वेस्टी धाडल्या खंय. तुमकां खबर आसा तुमी कितें केलां तें? हांवें कोणाचें कांय करूं ना. बरें, तुमचो फेसबुकार येवपाचो हेतू कितें? बदनामी करप. कोणाची? सद्या अजून ठरवना. बरें, तुमी जर फेसबुकार येयले जाल्यार तुमी फेसबुकार चडशे पिक्स अपलोड करतले काय व्हिडियोज? अजून हांव ठरयना. बरें, तुमी चड चॅटिंग कोणा बरोबर केला आतां पर्यंत? अजून कांयच सांगूंक उलयना. चॅटिंग म्हणजे फेसबुकाचेर मोन्यांनी उलोवप, ताका चॅटिंग म्हणटात. अजून कोणा बरोबर चॅटिंग करूंक ना? कित्याक तेका प्रोसिजर आसा मातसो. आवयस, तुका खबर आसा तो कितें प्रोसिजर बी? ना 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 ना. आतां तूं म्हणटालो की प्रोसिजर आसा आनी आतां ना म्हणटा. आमकां कन्फ्यूज कित्याक करता? पयलीं भशेन आजून आसा. बरें, तुवें खंय ज्यो फ्रेंड रिक्वेस्टी धाडल्या तितून चडशे खंय लव मामलेदाराचे कार्यकर्ते आसात, खरी खबर? हय. सुदीन ढवळीकाराक फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडटलो विचार बी आहा तुजो? नो. बरें, म्हाका एक सांगा, तुमचो फेसबूक पासवर्ड कितें? पासवर्ड तें हांव डिस्कस करूंक शकना आतां. जावं बाबा. नाजाल्यार म्हजो फेसबूक हय घे, म्हजो फेसबूक जो आसा आर आसा आनी ए आसा, व्ही आसा आनी आय आसा. अशें सांगीत बीन भंय पडलेलो म्हाका. अशें बी करीत काय म्हाका सारको भियेलेलो. पण खबर आहा तेका हें जावंक जायना म्हणून. बरें, म्हाका सांगा, तुमचे कितले फ्रेंड्स करपाची मोख आसा फेसबुकाचेर? ना, तें आतां कांय सांगूंक शकना. बरें, ओके, नाका सांगूंक. बरें, कोणाक अनफ्रेंड करतलो? MGP आनी विकास पार्टी. अजेंडा इज व्हेरी क्लियर. फेस टू फेस तुमी एकामेकाक पळयना ते जालेत. नॉट इवन ऑन फेसबूक. बरें, तुमच्यो मराठी कविता वाचल्यो हांवें फेसबुकार. खूबच रंगेल, खूबच रोमॅन्टीक अश्यो आसतात तुमच्यो मराठी कविता. पूण तुमच्या मराठी कवितांनी मातशी व्याकरणां आनी विश्लेशणां मातशी हाल्लेलीं आसतात. आमची मराठी ती तांबडी रे. आमी कोंकणी उलोवपी. बरें, फेसबुकवर स्पॅम्स, फेक प्रोफाईल्स यांच्या बद्दल तुमचं काय मत आहे? तुम्ही हे प्रकार बंद व्हावेत म्हणून काही करणार आहात का? मी उलट त्यांना एनकरेज करत होतो, करा, चांगले करा. म्हणजे एकूण फेसबुकार सुद्धा फ्रेंड्सांक आनी कम्युनिटीक कन्फ्यूज करपाचें हेंच थारायलां काय कितें रवी नायकान? रवी नायक असो मनीस की तेज्या म्हऱ्यान तुमी कसलें केदें व्हडलें संकश्ट उबें करात, नाल्यार कसले आडताळे हाडात. रवी इज रवी. जिवनाच्या खंयच्याय इन्क्वायरीक हासत हासत तोंड दिवपी रवी नायक आमच्या म्हऱ्यान खूब दिसांनी आयलो. हजारो लव मामलेदार आनी लाखांनी सुदीन ढवळीकारांक एक हाती हँडल करूं शकता तो रवी नायक. असोच एक रवी नायकाचो फ्रेंड आसा, मिकी पाशेको. तो केन्ना केन्ना असोच कन्फ्यूज करता लोकांक आनी क्लियर कट सांगीत जाल्यार सामकें क्लियर कट करून सांगता. म्हणजे कट करता, क्लियर कट सांगता. आमी तेका मेळोया. नमस्कार, आयज आमच्या मदीं आसात मिकी पाशेको.
सध्या मिकी व्हायरस हो पिक्चर रिलीज जाला पण हो मिकी त्या पिक्चरांतल्या मिकी भशेन न्हू. दिस मिकी इज इम्प्रोवायज्ड वर्जन ऑफ मिकी पाशेको. मिकी पाशेको द चेअरमॅन ऑफ हाऊस कमिटी. वेलकम. तुझो जो राग हा तो विष्णू आणि मायकलाचेर हा. आमच्याकडे मातसो हासलो म्हणून कांय प्रॉब्लेम जावचो ना. स्मायल. बरें, लेट्स टॉक बिझनेस. स्ट्रेट सारके स्ट्रेट क्वेश्चन विचारता, स्ट्रेट आन्सरां जाय. And I'm very straightforward. I will not play such, diplomat. ओके, पळोवया. चल स्टार्ट. चल पळोवया. तूं NCP परत जॉईन जावंक सोदता थ्रू GVP मर्ज करून तूं परत NCP कडेन आपले एसोसिएशन वाडोवंक सोदता. यू वॉन्ट टू जॉईन NCP? Yes. गुड. बरें, तुवें जो हाऊस कमिटीचो रिपोर्ट केला, हाऊस कमिटीचो तो रिपोर्ट तुवें बदला घेवपाक केला. इट्स अ रिवेंज रिपोर्ट, रायट? Yes, very much. You want to take revenge from Ravi Naik through that report, right? Right. Okay, as you have seen, there is a rise in this trend. Politicians are thrashing, slapping, kicking, abusing Aam Aadmi. Who started it first in Goa? Since I am the one. No, you are wrong. It's Pratap Singh Rane. He started first. He started pinching his karyakartas in the year 1981 or 82 something. His punch members used to pinch their ears and all. Pratap Singh Rane started this trend, not you. I'm so sorry. Well, I am the one who started. Sure तू? बरोच कॉन्फिडन्स दिसता ह्या बाबतीन म्हणून. सामको शुअरली सांगता. बरें, ओके. व्हॉट आर दी अदर थिंग्स स्टार्टेड बाय यू? The drugs lecture case, excise scam, mining. Mickey Pacheco, who are the one started from the time was Congress was ruling. How shocking! We thought you would say Betal Bhatti Music Festival. तू हे कितें सांगता? बरें, ओके. बेताळ भाटी म्युजीक फेस्टिवल स्टार्ट केलो तुवें. कितें गोमलें तुका? I was right. हाव? कित्याक? वाय? बेताळ भाटी म्युजीक फेस्टिवल स्टार्ट करून तुका खूब प्रॉफीट जालो म्हणून तूं म्हणटा आय वॉज रायट. तुका भरपूर प्रॉफीट जाला भितर? मनी? Definitely no. प्लीज रवी नायका भशेन करनाका प्लीज. ऑलरेडी तेज्या प्रेस कॉन्फरन्सां वचून आयला. तकली घुंवल्या ऑलरेडी, सांगता तुका हांव पयलींच. तेज्या भशेन करनाका. आत्तां हय, मागीर ना. आतां हय म्हणटा तें मागीर ना म्हणप आनी आमकां कन्फ्यूज करप. प्लीज तुका हांव एकदांच सांगता, रवी नायका भशेन करनाका. ऑलरेडी भेजा सरकेला, भेजे का दही हो गेला. ओके, कळ्ळें म्हाका. तुका म्हाजो मातसो भंय दिसपाक लागला आनी तूं भियोंक लागला. तूं कांय भियोनाका, हांव कांय करचो ना तुका. मिकी, हांव तसो इतलो डेंजरस ना रे. तूं कांयच भियोनाका. यू आर सेफ. फक्त तू आन्सरां दी. नो रे, हांव तसो. Just imagine. अरे, दिस इज द नेम ऑफ माय प्रोग्राम. तुका कशें कळ्ळें? आयतारचो आसता तो 7:30, 9:30 नाल्यार 11:30. खंयचो एक कॅच करा आनी पळया. जस्ट इमॅजीन. बरें, म्हाका एक सांग, कायतूच्या बर्थडे बॅश पार्टीक आय डिडंट सी यू. यू आर मिसिंग. सरप्रायझींग. आय डिडंट सी यू. And I was very much there. तुवें जर आय वॉज देर म्हटलेलें न्ही, हांव बिलीव करचो नासलो. पण तुवें तें म्हटलें पळय, आय वॉज व्हेरी मच देर. तें व्हेरी मच आसलो. तूं कळटा? तुवें व्हेरी मच म्हटलें तेजेरूच कळ्ळें म्हाका. हे लोक बेश्टेत कित्याक अफवा उडयता. तूं खंय कायतूच्या पार्टी, तूं आनी कायतूच्या बर्थडे पार्टी तेज्या फंक्शनाक ना, तेजो घरचो काम. बेश्टेत लोक. Can you imagine? तेच म्हणटा हांव. इमॅजीन. तें म्हाजें काम. हो मेरा काम है. बरें, म्हाका एक सांग, ह्या फुडें तूं कायतू सिल्वाक सपोर्ट करतलो? I will not support. वाय? अशें कित्याक करता? तुका तो GVP NCP मर्जरान मदीं तो रेडी ना? तो एग्री जायना तुजे कडेन म्हणून ह्या खातीर? बरें, म्हाका एक सांग, एटलिस्ट तूं परिकाराक तरी घट रावतलो? तूं BJP बरोबर लॉयल रावतलो? तूं परिकर सरकार परत उडोवपाक यत्न करचो ना? तूं परिकर सरकार 5 वर्सां चलता हें पळयतलो? आर यू गोइंग टू स्टे विथ मनोहर पर्रीकर फॉर नेक्स्ट 3 years? Not at all. वाय आर यू डुईंग दीस? कितें प्रॉब्लेम कितें जाला? वॉट इज द प्रॉब्लेम? कितें म्हणजे अशें 1 वर्स पयलीं हांवें पळयलें, यू वर अ नायस सिंपल मॅन. इतलो बरो सादो भुरगो आसलो तूं. आतां कितें जालां तुजें सडनली? तूं कितें समजता? म्हणजे कितें जालां? कितें समजता तूं सद्या स्वताक? तूं कितें समजता? मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं
अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। देखो मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इश्टानो तुमकां खबर आहा डॉन पार्ट 3 येवपाचो आहा, तेजें शूटिंग बी स्टार्ट जावपाचें आसा, तुमकां आतां कळ्ळां आसतलें की कोण तेच्या खातीर तयारी करता तें. आनी इश्टानो ह्याच बरोबर आमचो आयचो एपिसोड हांगाच आमी सोंपयतात. तुमकां जर कितें सांगपाचें आसा जाल्यार तुमी मेल करा features@prudentmedia.in हाचेर. आनी मोग आसूनी बरे भशेन रावात आनी नरकासुराची तयारी करा. पावस सद्या भरपूर पडटा. नरकासूर ते मंडे नरकासूर अशें आसता पळय सांगाडे ते पावसान अशें जातात मागीर मंगळार म्हटल्यार मागीर नरकासूर सारके भिजून भिजून चिंब ओले नरकासूर. पावस सगळी वाट लावपाक लागला. नरकासुराची तयारी बरी करा आनी ऑलरेडीच एन्जॉय करा. तुमचो इश्ट तुमकां म्हणटा बाय. ओके. Just imagine